मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकसनी अर्थसंकल्प सादर केल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करपी थाराव शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या बसकेत संमत केलो। आश्वासन दिल्ल्या प्रमाण मुख्यमंत्र्यान गांवच्या उदरगती खातीर निधींचे वांटप केला, तशेंच जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचे मानधनूय वाडयले अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकरान दिली। आज आमची जी मंथली मीटिंग आशिल्ली आणि त्या मिटिंगेक काल जे बजेट जाला त्या संदर्भात सगळ्यांनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन केले आसा। तांणी नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या सगळ्या घटकांक न्याय दिवपा खातीर जे आमचे विकसीत भारत हे आमचे नरेंद्र मोदीचे जे स्वप्न आसा त्याच धर्तीचेर काम करता आसतना विकसीत गोवा करप आणि त्या विकसीत गोवा करता आसतना गोंय हें आत्मनिर्भर करप, स्वयंपूर्ण करप हो ध्यास घेऊनच तांणी एक बजेट तयार केल्लें आसा आणि त्या बजेटान सगळ्यांक सामावून घेतिल्लें आसा। त्या बद्दल तांचें अभिनंदन केल्लें आसा। त्याच प्रमाणे जेन्ना पयर आमी फाटल्या जानेवारीन आमी वचून सीएमाक मेळिल्ली की आमकां जो RID फंड आसा जो डेव्हलपमेंट करपाक जो फंड जाय तो फंड आमकां दिवचो अशें म्हणून आमी सीएमा कडेन गेल्ली आणि सीएमा कडेन आमी मांडिल्ली। त्याच बरोबर आमचे जे पळय आमकां ऑनररियम गेल्या कित्येक वर्सांचो असा पुढच्या मिटिंगेक तो विशय आयिल्लो आणि प्रत्येक आमी तुमकां त्या मिटिंगेक जो ठराव घेतिल्लो ताजेरूय आमी उलयल्ली तो ऑनररियम वाडोवन दिवचे अशें म्हणून आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्ली। त्या प्रमाणे सीएमान आमकां सांगिल्लें की ह्या बजेटान आपूण तें घालता म्हणून आमी आमची मिटिंग सुद्दां जी 7 तारखेक आशिल्ली आमची खरी एक्चुअल ती तुमकां सुद्दां कळयल्ली आमी 7 तारीख म्हणून, मागीर ती आमी पोस्टपोन करून 9 तारीख केली आणि आज काल आमकां सीएमान ही बरी आनंदाची अशी गोष्ट आमचे खातीर दिल्ली आसा RID आणि आमचे ऑनररियम। त्या बद्दल सीएमाचे परत एकदां सगळ्यांनी अभिनंदन केल्लें आसा। प्रत्येकान आपापल्या मतदारसंघात काम करता आसतना येवपी अडचणी आसतल्यो त्या डेव्हलपमेंट करपा खातीर कितें जाय त्या संदर्भातले सगळे विचार तांच्यांनी सगळ्यांनी मांडिल्ले आसा।